असेंब्लीची जे आता सेशन येवपाचें आहा तें 15 दिसांचेर हाडलें म्हणून न्यूज आयलो. म्हाका याद जाता पयलीं जेन्ना BJP ऑपोजिशनान आशिल्ले आनी तांचो व्हेरी टॉल लिडर लेट मनोहर पर्रीकर ऑपोजिशनान आशिल्ले तेन्ना यूज टू फायट फॉर मोर टायम इन द असेंब्ली. तेन्ना ती दिगंबर कामत गव्हर्मेंट आसतना एक टेंडन्सी स्टार्ट जाल्ली की असेंब्ली सेशन कमी करचें म्हणून. पूण जेन्ना पर्रीकर झुजताले तेन्ना सरकाराक मानचें पडटालें आनी असेंब्ली टायम पर्टिक्युलरली हे आतां येतलें तें सेशन कमीच कमी 21 दिसांचें आसतालें, कमीच कमी. आतां अचानक सरकारान तें आनीक दिवन 15 दिसांचेर हाडलां. सो सरकार तें फेस करूंक सोदिना हें सामकें क्लियर जाता. आतां हे सेशन कित्याक इम्पॉर्टंट? हे सेशना भितर जनता म्हणजे लोक जे टॅक्स पेयर जे आसा, जे पयशे सरकाराचे तिजोरीन भरता, ते पयशे कशे उपयोग करपाचे, खंयच्या डिपार्टमेंटान कितले मोडपाचे आनी कित्या खातीर हाजेर भासाभास जाता ती. आनी ह्या भासाभास करनासतना हितूंतल्यानच तुमी धांवंक सोदता म्हणल्यार लोकांचो पयसो चोरयेक व्हरोंक सोदता. अशेंच म्हणचें पडलें न्हू, आनी कितें म्हणपाचें?